असलेली गुण्णी गोठात रे भावानी आयकोंक येता काना ही वसली कोर्तुबा गोडो कितें कारण सांगात सोबे म्हाजो हार असले गुण्णी गोठात आयकोंक आमकां येतात आच्या ताच्या तोंडार असल्यांक बक्षी नाका आनी सुटका दिनाका असल्यांक मारूंक जाय गोडार हैदराबादच्या गांवान एक बापूय तीन दुवो घरान आवय ताची सोंपलेली व्हडली दू 12 वर्सांची दुसरी दू 10 वर्सांची तिसऱ्या 8 वर्सां आसलेली रातच्या मोदयांनीच्या बारार पांय वचोन दुवाच्या फुड्यान दुवाची मोरयाद बिबाडली नांव कोणाक सांगशी तर जिवी मातो उगडास दर पांय दुवांक धमकी दिलेली पाय वेताळा कामांक ताले मारून रुमांक कोणकोणीन खोशी घातलेली कामाचो येतोकूच गाराची पळयतालो दारां नोदोर दुवाचेर आसलेली व्हडले दुवेक घात केलो दुसऱ्याक धोको दिलो तिसऱ्याच्यो बोबो उयेली शेजाऱ्याक आयकोंक येनासलें गोरताचें बंद आसलें टेप रेकॉर्डर व्हडल्या लाई सकाळचो पाय कामाक वेता व्हडली दू आयडियर काडटा उगोडटा घराचे नोडे बेगीन भायर वेता सोरोन तेकूय दुवो वेतात पळोवन पुलिशेन कंप्लेन दिलें कामाचो येतोकूच घरान पुलीस उबी आसली दारान पुलिशेन कितें केलें बायकांच्या कातला बोडकोणीन केसूय पडल्या कोर्टीन उपरांत पळयात कितें घडलें कोणीन आसा ताचो पाय या दुवांक शेबासकाय पोयात निकाल केशीचो आदवोगाद कोत्ता विचार तुवें केलाय बलात्कार आयकात जबाब त्या पायचो हांव घातकी ताचो पाय पापा धाडला ताचे ताय हांव गुन्यांवकारी ताचो चुई जावन सेदेस मारला 10 वर्सां बोडकोणीन घातला वसल्या पाय कितें करपाचो जायते मनीस ह्या संवसारान कोणाची ना ताका बिरां तसल्यांक कसलो आसा उपाय पेपराचेर येता शापोन बलात्कार फायन केलो म्हूण दुनिया ही कसली पिसाय ह्या फुडें घडत तर असलें आमचें आयकोन घेयात सांगणें कासलावंक दिवंक जाय गोवाय असले आंगातूय घडत तर आमचो मोदीन उगडास तर असल्या पांय गोळार मारूंक जाय